आयज विधानसभेत मायभास कोंकणी वयल्यान बरीच भासाभास जाली। सरकारी वेबसायटीत कोंकणीचो आस्पाव करप, राजपत्राक कोंकणीत छापप, जीपीएससी परीक्षा कोंकणीत घेवप आनी कोंकणी संस्थांक उर्बा दिवप अश्यो साबार मागण्यो विरोधकांनी केल्यो। 7 वरी मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिले, पूण मागण्यो केन्ना पूर्ण जातल्यो ती तारीख सांगपाक मुख्यमंत्री विसरलो, देखून विधानसभेत बोवाळ जालो। सरकारी खात्याच्यो साबार वेबसायटी आसात। इंग्लिशे बरोबर गोयची राजभास कोंकणी तातूंत आस्पावन कित्याक घेवंक ना असो प्रस्न विरोधकांनी विचारलो। तशेंच गोंय सरकाराची राजपत्रां इंग्लिशे बरोबर कोंकणीतय छापची, तशेंच जीपीएससी परीक्षा कोंकणीत घेवची ही मागणी मागीर नेट धरपाक लागली। तेच बरोबर गोंय कोंकणी अकादमीचे अवतिकायेचोय प्रस्न हायलायट केलो। सगळे प्रस्न जाग्यार घालपाचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिले, पूण ताचेर विश्वास नाशिल्ल्यान विरोधकांनी बोवाळ घातलो। पळयात। जन आमगेली कोंकणी एक आम गोंयकार आणि एक कोंकणी भास तरी आमी इतली कोताय आणि इतली आमगेले त्रास काडे कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज कोण आणि गव्हर्नमेंट समज वेबसायटी जर कोंकणी तरी ना जाल्यार आय डोंट नो व्हॉट इज द स्टेट। इन 2018-19 गोवा कोंकणी अकॅडमीक 1 करोड 63 लॅक्स दिल्ले। ते देंवन 105 जान आतां 2022-23 गोवा कोंकणी अकॅडमीक 1 करोड 5 लाख मेळ्ळे। जेन्ना कोंकणी काबार करपाक वती ऑल दीस आय कॅन रीड आउट ऑल दीस गोवा कोंकणी अकॅडमी, दालागो कोंकणी अकॅडमी, कोंकणी भाशा मंडळ, ऑल इंडिया कोंकणी परिषद, हेंके जे पयशे मेळटाय म्हाका दिसता ते कित्याकूय पावनाय। आमी IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन GL हेका डेजिग्नेटेड एजन्सी म्हणून ऑन बोर्ड घेतल्या। एट प्रेझेंट www.goa.gov.in हाजेर पयली तांचे जो मेन कंपोनंट जो आसा हो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन म्हणजे इंग्लीश आनी कोंकणींतल्यान सगळ्या मेन कंटेंट जो आसा पळय न्ही हो कंटेंट सगळ्या वेबसायटीचेर आसा। म्हणजे येता त्या 4 फेब्रुवारी ऑफिशियल लँग्वेज डे आसा आनी तो पर्यंत आमी बऱ्योचश्यो वेबसायटी ज्यो आसा ह्यो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन करपा खातीर तेजें कामूय सुरवात केल्लें आसा आनी हेन्स फोर्थ ह्यो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन उरतले हे आमी कंटिन्युअसली पळयता। कोंकणी अकादमी इवन दो आमी जे कोंकणी भाशा मंडळ आमी ज्यांच्यांनी ग्रँड मागल्या तेन्ना तांकां ती ग्रँड आनी वेगवेगळे जे कोंकणीच्या हेच्या खातीर कार्यक्रम करता तांकां सातत्यात मदत करपाचो प्रयत्न केला आनी खास करून कोंकणी लँग्वेजी खातीर ज्यांच्यांनी कार्यक्रम करता तांकां खंयसरूच ग्रँड्स ना म्हणूंक ना। ही गोवा गव्हर्मेंट वेबसायट goagov.in ही आमची स्टार्टिंग कोंकणीन जाता। जी वेबसायट हांवें आतां ऑन केल्या वेबसायट तें दामून पळय, खंयचेय मॅटर कोंकणीन जाता जाल्यार पळय। स्पिकर सर कोंकणी वयर बरयल्या, कितेंय दामलें जाल्यार इंग्लिशीनूच येता। आमचो प्रश्न विचारपाचो मुद्दो कितें आशिल्लो, उद्देश कितें आशिल्लो? उद्देश असो आशिल्लो की एक मनीस ताका फक्त कोंकणी जर कळटा आनी तो गव्हर्मेंट वेबसायटीचेर गेलो जाल्यार ताका कोंकणीनूच आन्सर कितली मेळटली। सगळ्यो गव्हर्मेंट वेबसायटी कोंकणीन केन्ना मेरेन जातल्यो हो मुखेलमंत्री आसतना जातल्यो काय आनी तेंच्यो सगळ्यो वेबसायटी ज्यो आसा ह्यो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन कोंकणी लँग्वेजींतल्यान करच्यो म्हणून आनी जाता तितके बेगीन सगळ्या डिपार्टमेंट हेंच्यो वेबसायटी ज्यो आसा ह्यो कोंकणी लँग्वेजीन बाय नेक्स्ट बजेट सेशन जातल्यो। नेक्स्ट बजेट सेशन सांगू शकना विदिन ए शॉर्ट स्पीकर सर वेबसायट करपाक 2 दिसान वेबसायट जाता। नेक्स्ट बजेट सेशन मेरेन जावचें ना म्हणटा आमी जाता तितके बेगीन करता। ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो ऑफिशियल गॅजेट आसा तोय कोंकणीन ना। गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो एग्जाम्स आसा GPSC एग्जाम्स आसा त्यो कोंकणीन जावपाक जाय, कित्याक बाकीचे जे स्टेटीन आसा त्यो ऑफिशियल लँग्वेजीन जाता। देर इज नो प्रोविजन फॉर द ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट इन द 1987 तेका पिनल एक्शन ना हे एक्टात। अमेंडमेंट हाड स्पीकर सर, अमेंडमेंट हाड सरकारान अमेंडमेंट हाडपाचें। स्पीकर सर हांव उलयतां, म्हाका उलोवपाक दी। पिनल एक्शन लावपाची गरज आसा, ओके, नाजाल्यार आमी कंपल्सरी करपाची गरज आसा। तेणी जे सांगले पळय न्ही आमकां ऑफिशियल गॅजेटूय जे आसा पळय न्ही हे कोंकणींतल्यान पब्लीश जावपाक जाय। इवन दो आमच्यो GPSCच्यो एग्जाम्स काही आहा पळय न्ही ह्योय कोंकणींतल्यान जावपाक जाय। बायलिंग्युअल इंग्लिशींतल्यानय जावच्यो आनी कोंकणींतल्यानय जावच्यो, जेणे करून सगळ्या जाणांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली। सरकाराचो प्रयत्न आसा, सरकार सिरियस आसा हे करपा खातीर आनी आमी करता। गोवा 365 खातीर विधानसभेच्यान समीप नार्वेकार, सृष्टी अथानीकार आनी सुभाष गोवेकार।